गोवा अगेन्स्ट सीआरझेडच्या बॅनराखाला ॲक्टिव्हिस्टांनी सीआरझेड अधिसुचोवणे आड कळंगुटे जागृती मोहीम काढली। केंद्राची सुधारित सीआरझेड अधिसुचोवणी गोंयांत लागू जाल्यार गोंयची दर्यादेग काबार जातली म्हूण ॲक्टिव्हिस्टांचो दावो। मुख्यमंत्र्याक लोकांचो खरोच हुस्को आसा जाल्यार ताणें ह्या इशूचेर जनसुनावणी घेवची म्हूण काँग्रेस मागता। August 31st is the third deadline. तेका हुंच्यान दाखोवने कळना। सो दिस इज ही आमकां एक संधी सगळे राबोड करपाक जे 200-500 मिटरांचेर रावता तांकां एक संधी सगळे एकवटान रावन आमी आवाज उडोवंक जाय हो प्लॅन बेगीन ताबडतोब करा म्हूण आनी आमची घरां त्या प्लॅनाचेर घाला म्हूण। हे सगळी जमीन तर दिल्लीवाल्यांक गेली जाल्यार आमचे भुरगे खंय आमचे भुरगे भायर गेले म्हणटात। बेश्टे वचोंक ना ते तुम्ही आमची जमीन सगळी व्हरोंक सोदतात आनी सगळे आमची गोंयची मातयेचेर आहा। भाव भयणांनो माती जाल्ले आमी मातयेक वयतले देखून आमी आमची गोंयची माती ही प्राय आनी हे माड आनी बांय सगळे आमी सांगूंक जाय। आनी हांव मागता सगळे घुमटकारांक बागानसान सारके शिकेरी पासून सगळे एकवटान रावया आनी हे सीआरझेड 2018 हा ते काडून घेवपाक हे 2011 हा तातूंत सगळी कामां जातात करूंक जाता जाल्यार। काँग्रेस म्हणटा सीआरझेडाचे इशूचेर मुख्यमंत्र्यान जनसुनावणी घेवची। सो हे प्रायवेटायझेशन जावचें न्हू। गोंय हे आमचें गोंयकारांक उरचें, आमच्या फुडले पिळगेक हें गोंय उरचें। ही गोंयची जी संस्कृताय आसा, गोंयचे ज्यो बीच आसा, आमचे सँड ड्युन्स आसा, आमची झाडां माडां हे सगळें आहा तें वाटोवंक जाय आनी हें वाटोवपाक काँग्रेस पार्टीन गोवन्स अगेन्स्ट सीआरझेड 2018 हाका पाठिंबो दिला। कित्याक काँग्रेस पार्टी मानता की गोंय राखोवंक जाय आनी गोंय आमच्या फुडल्या भुरग्यांक हें गोंय राखून दवरपाक जाय आनी हें नोटिफिकेशन हें वायट आसा तें वायट आसा तेचो विरोध करता। आनी पर्रीकार म्हणटा की हें गोंयांक लागू जायना, तर लागू जायना जाल्यार तेणी जाता इतले बेगीन पब्लीक हियरींग घेवचें आनी लोकांच्यो मागण्यो लोकांचें सजेशन घेवन ते सेंट्रलाक कळोवचें जेणे करून आमकां विश्वास दिसतलो की पर्रीकार इज सिरियस अबावट दीस इश्यू। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे। एससीझेड स्कॅमांतल्यान तिगा ज्येष्ठ काँग्रेस फुडाऱ्याक सरकारान साल्वार केल्ल्यान गोवा फॉर्वर्डान काँग्रेसीचेर नेम धरला। गोंयचे सगळ्यांत मोठे स्कॅम एससीझेडाचे, तातूंतल्यान तीग ज्येष्ठ काँग्रेसवाल्यांक कडेक काडल्यात। आतां काँग्रेस विधानसभेन स्थगन प्रस्ताव हाडटली काय सेलिब्रेट करतली काय म्हूण राजनाचो तोमणो। टीसीपीचे टीडीआर विधेयकाचेर प्रदेश काँग्रेसीक हुस्को, मात विधानसभेन एक्काय आमदाराची हरकत ना। तीग जाण मेन सूत्रधार सुटले एससीझेड स्कॅमाचे। आता खरें म्हळ्यार तांणी सेलिब्रेट करपाक जाय। फाटल्या दिसांनी असेंब्लीच्या वेळार बसून ते अपोज करताले वचून ते आतां थंय वचून तांणी सेलिब्रेट जिंदाबाद जिंदाबाद म्हणपाक जाय। कित्याक आमचे 3 प्रमुख सूत्रधार सुटले आनी लुंगीवाल्यान बी तातूंत भितर जॉयन जावपाक जाय। आतां लुंगी डान्स करपाक जाय तांणी सगळ्यांनी। आतां ताजे भायर असेंब्लीच्या भायर तांचो प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर जो इतलो वोकल आसा ऑन अदर थिंग्स विच आर नॉट मटेरियल एक्चुअली, तो कित्याक तोंड चणे खावन ओगी कितें आसा। साऊथ गोवा काँग्रेसीचे तिकेट सोदता, जंय वर्सान वर्स काँग्रेसीन मायनॉरिटीचो मनीस खासदार म्हणून निवडून हाडला, थंय ह्या खेपे गिरीश रावन सोदून हे सेटलमेंट भेटला बेटूल करता थंय। ताका कितें फायदो आहा ह्या एससीझेड वाल्यां कडच्यान? That the entire opposition supported the bill. But what was expected if they were really against that bill was for them to speak aggressively. And senior members are there. In fact, 2 ex-chief ministers from the Congress party supported the bill in their talk. एससीझेड स्कॅमावेल्यान आपानूय काँग्रेस आनी बीजेपीचेर टिका केली। जेन्ना हायकोर्ट म्हणटा हांकां खरें म्हणजे चार्जशीट जावपाक जाय आसलें, हेंचेर केस नोंद जावन तांचेर एफआयआर जावन खरें म्हणजे तांकां तांचेर इंटरोगेशन सुद्दां जावपाक जाय आसलें कांयच करिनासतना बीजेपी सरकारान हें सगळें पचोवपाचो प्रयत्न केला आनी ताका काँग्रेसीन सपोर्ट दिला। हाचेर क्लियर सिद्धार्थान सांगलां तशें इट इज अ मॅच फिक्सिंग। तुमी पयर डिजरप्ट केल्ले हावस, आज तुमी डिजरप्ट असले निर्णय जाता तेन्ना कित्याक करूंक ना, हो व्हडलो प्रश्न आज गोंयकारां मुखार आसा। प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।